किती दिसता तुका ते खूप बरें दिसता की सगळे महाजनालो मोग आणि देवीलो आशीर्वाद तेमी जो विश्वास म्हाजेर दवरला त्या विश्वासाक हांव सारकी काम करतलो आणि सामकें पूर्ण मुगेलें डेडिकेशन आणि एक स्ट्रॉंग कन्विक्शन आणि देविली भक्ती जी म्हाका आसा तीच म्हाका प्रेरणा दिता बरें काम करपाची आनी हांव बरें काम करून दाखयतलो ह्या 3 वर्सां अशें एक आश्वासन हांव सगळे म्हाजनाक दिवपाक सोदतां. कितें एवरी इयर इलेक्शन जाताले आज अनऑपोज येवप हेजेर कितें दिसता ह्या 2 हेजेर एक देविले ब्लेसिंग आणि लोकांलो जो म्हाजनाचो म्हाजेर आसलेलो विश्वास आणि मोग तेमी आज दाखोवन दिलो आणि कोण कॉन्टेस्ट जाल्लो ताका लागून हांव सगळ्यांक म्हाजनाक थँक्यू म्हणटा आणि देवी मुखार आनीक फावटी मस्त करता. आतां सत्री आसतले सत्री जातरे तूं चार्ज घेतलो तेज नंतर कितें आसतलें काम करपाचें देवाचें आमी उलयतले आतां इलेक्शन चालू आसा तशी न्यू कमिटी येतली चार्ज घेतली आतां कमिटी निवडून जाली तेजो तसो न्हू की म्हाका जाय तशें जातलें म्हाजना जाय तशें जातलें म्हणजे म्हाजना कडेन हांव सगळ्यां कडेन कन्सल्ट करतलो आमगेल्या खूब शिकलेले भुरगे आहाय बरे बरे इंजिनियर आहाय बरे बरे लॉयर आहाय आनी जायते वेरियस फिल्डांतले आमगेले जे बरे बरे म्हाजन आहाय तांकां हांव कन्सल्ट करतलो जे एक्स कमिटी आहा तांकांय बी कन्सल्ट करतलो आनी सगळ्यांक कन्सल्ट करून एक कितें बरो प्रोजेक्ट हाडपाचो प्रयत्न करतलो आणि आज त्या प्रोजेक्टांची बी बरी देखरेख घेतलो आणि सगळी जी कामां ह्या देवस्थानाची पेंडींग आहे ती बरे भाशेन करून सगळ्यांक जे सगळ्यांनी जो विश्वास म्हाजेर दवरला तेजेर हांव तांकां एक अशी बरी पावती आमी एक बरो कॅन्डिडेट देवळा खातीर देवस्थाना खातीर निवडून दिलो